शिवाजी महाराजाच्या रायगडा सकयल एक ल्हानसो गांव आसलो. थंय एक शेतकामती रावतालो. तो पावसान शेत रोयतालो. तसोच गिमा शिवाजी महाराजाच्या सैन्यातूय काम करतालो. हे शिवाजी महाराज आनी हो सैनीक आनी तो सैन्यात काम करतालो. ताचे बायलेचें नांव आसलें हिरकणी. ती खूब हुशार आनी कश्टी बायल आसली. घरकार झुजाक वतकच ती शेताची लुवणी मळणी करताली, आख्खें घर सांबाळटाली, गाय गोरवां पळयताली, दूद काडटाली आनी सांजे वेळार दूद विकपाक ती हेर बायलां वांगडा गडार वताली. एक दिसा अशीच ती सगळ्या बायलां वांगडा गडार वचपाक दूद विकपाक भायर सरली. त्या दिसा उमास आसली. उमास म्हटल्यार रातचो काळोख आसता, चंद्रीक येयना. दूद विकपाक ती गडावेल्या बाजारांत पावली आनी तिणी दूद घातलें आनी पयशे बी तिका मेळ्ळे. दूद विकून ती गडावेल्या बाजारांत पावली आनी बाजारांत भोंवता भोंवता सामान घेता घेता तिका 3 सांज जाले. 3 सांज जाली म्हटल्यार काळोख पडपाक लागलो, रात जावपाक पावली. तिणी बाजार केलो, पूण तिचे वांगडा ज्यो हेर बायल्यो आसल्यो त्योय बी बाजारांत आयिल्ल्यो. पूण ही मातशी दुसरे वटेन गेल्ल्या कारणान ती चुकली आनी तिचे वांगडच्यो बायल्यो तिका रावून रावून घरा वचपाक गेल्यो. तेन्ना गडाक व्हडलें दार आसलें आनी तें दार बरोबर सांजेच्या 7 वरांचेर बंद जातालें. सगळीं बायलां घरा गेलीं आनी शिपायांनी धडाधड गडाचीं दारां बंद करपाक घेतलीं. पळयात, दारां बंद करतात. सगळीं दारां बंद जाल्लीं ती पळोवन हिरकणी भियेली. तिका कितें करचें तें सुचना जालें. ती हेवटेन तेवटेन धांवपाक लागली. बेगीन बेगीन जी मेन दरवट आसलो त्या दरवटा कडेन, त्या दारा कडेन, ते गेटी कडेन ती आयली. येवपाक लागली. सूर्य अस्तमेक वतालो. तिका भंय दिसलो. ती भियेली. तिका आपल्या भुरग्याची याद जाली. आवयचें दूद मेळ्ळें ना जाल्यार ताचें कितें जातलें? तें रातभर रडून रडून खासावीत जातलें. तिचो जीव आकूळ पिकूळ जालो. तिका रडूंक येवंक लागलें. हिरा शिपाया कडेन गेली. काकुळटी घेवन तिणी शिपायाक म्हणलें, शिपायदाद शिपायदाद, मातशें दार काड. महाराजांचो हुकूम मोडपाचें धाडस कोण करत? शिपायान जाप दिली, ना ना, आतां दार उक्तें करपाक जायना. तेन्ना हिरकणीन म्हळें, जाव रे बाबा, मातसो उपकार कर म्हजेर. इतले बेगीन दार बंद जातलें म्हूण म्हाका खबर ना. म्हजें ल्हान दुदाचें भुरगें आसा घरान. उपकार जायत. हिरकणीन दोळ्यांत दुकां हाडून म्हणलें. पूण तो शिपाय बाबडो कितें करतलो? ताकाय बी हुकूम आशिल्लो न्ही. ताणें म्हळें, ना म्हळ्यार ना. महाराजांचो हुकूम आसा तसो. आतां मात हिरकणीचेर राकांत आयलो. ती हेवटेन तेवटेन पळोवंक लागली. एक एक दार ओगीच धुकलून पळोवंक लागली. चुकून खंयचें दार उक्तें मेळटा काय अशी तिका आशा दिसली. पूण कांयच उपेग जालो ना. रात जाल्ली. किडींचो आवाज येतालो. पानांचो आवाज सळसळ आयकूंक येतालो. रात चडूच भिरांकूळ दिसताली. ती धांवता धांवता आपटून पडूंक लागली. तिचें रगत येवंक लागलें. पूण तिणें धीर सोडलो ना. तिका कांयच येवजनासलें. तिच्या दोळ्या मुखार येतालें तें तिचें पाळण्यांतलें भुरगें, दुदा खातीर रडून रडून खासावीस जाल्लें. तिची अवस्था पिश्या भशेन जाली. कितें करचें तें कळना जावन आख्खो गड ती परती परती फिरताली. तिणें निमाणें पालव घट्ट खोयलो, देवाचें नांव घेतलें आनी वणटीच्या वयल्या तोंकाक हात धरून ल्हवूस एक पांय सकयल घालो.
हिरकणीची नदर सकयल मुळसान गेली. आवयस कितली खोलाय पडल्यार एक कुस्कूट लेगीत मेळपाचें ना. देवली जाल्यारूय भिरांत, पूण ती सकयल काट्याची झोपां आशिल्लीं. तातूंतल्यान व्हांवपी जिवाणीं, पूण हिरकणीक ताची पर्वाच नासली. ती घश्टत घश्टत गड देंवपाक लागली. मदींच पांय निसरतालो, मदींच हात सुट्टालो, पूण हिरा हताश जाली ना. ती एक्का सारको गड देंवपाचो प्रयत्न करताली. मदींच ती सकयल पळयताली. तिचें काळीज धडधडटालें. निमाणें तिणें दोळे घट्ट बंद करून ती आपटत धपटत देंवंक लागली. बरोच वेळ जातकच ती भानार आयली. अखेरेक तिचे पांय जमनीक तेंकले आनी काटे खुटे जिवाणीं हांची पर्वा करिनासतना ती घरा धांवत सुटली. तिचे पांय सगळे रक्तान भरिल्ले, पूण तिका कसलीच पर्वा नासली. तिका कसलोच भंय दिसनासलो. तिच्या दोळ्यां मुखार फकत तिचे भुरगेंच दिसतालें. भुरग्याक घेतिल्ले कपडे, बाजारांत घेतिल्ले कपडे ती घेवन घरा कडेन धांवत सुटली. बऱ्याच वेळान ती तिच्या घरा कडेन पावली. तिणें भियेत भियेत दार उक्तें केलें आनी पळय जाल्यार तिगेलें भुरगें थंय पाळण्यान आपले आपूण खेळटालें. तिणें ताका उखलून घेतलें, घट्ट धरलें. ताच्यो पापी घेतल्यो आनी ताका दुदाक धरलें. ती खूब खोशी जाली. भुरग्याक पळयतकच आपलें सगळें दुख्ख ती विसरली. दुसऱ्या दिसा शिवाजी महाराजांक ही खबर कळ्ळी. ताणें आपल्या सैनिकाक धाडून हिरकणीक आपोवन हाडपाचें फर्मावणें केलें. दुसऱ्या दिसा सैनीक शिपायाक हिराक आपोवपाक घरा आयले आनी तिका मेण्यान बसोवन रायगडार व्हेली. हिरकणी आपल्या भुरग्याक घेवन मेण्यान बसून रायगडार पावली. थंय तिचो शिवाजी महाराजान भोवमान केलो आनी जे वटेन हिरकणी देंविल्ली, गड देंवून सकयल आयिल्ली, थंय घटमूट बुरूज बांदलो आनी ताका हिरकणी बुरूज अशें नांव दिलें.